Serga संसार असो रायतो पण एका किरकोळ उड्या रूपी हे पवित्र सक्रामेंतान आमच्या खातीर तूं हजर आसाय. कितले वर्तें खालतें काळीज तुजें. तूं देव तरी देवपणाक सरी जायनासतना मनशाचें रूप तुवें घेतलंय. खालतो तूं जालोय, सेवाक तूं जालोय. अपोस्तलांचे पाय तुमच्या मुखांतर आपण कितलो तुमचो मोग करता. आपण कितलो खालतो जाला तुमच्या सोडवणे खातीर हे जेजून आमकां दाखोवन दिला. आनी तसो जेजू मोगाचलो ह्या घडी आमचे खातीर एवढ्या रुपार हजर आसा. तसो जेजू हर एकल्याचेर काकुळटीची दिश्ट घाललो. तो जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिलोलो, थोड्यांक सलाशें केल्लो, मेल्ल्यांक जिवांत उठयलो. आपुणूच कश्टाचेर मरणाचेर जैत व्हेल्लो पुनर्जिवान जेजू. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजी तांबूसवो आशेव आंगारावल्या. तुजे तांबूसवो आशेव आंगारावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये. जेजू आमकां मेळो तूं ये. तुजे कुरपेचे धेन्या भंडार घेवन ये. तुजे कुरपेचे धेन्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उड्यार पावली पोनासता. नमो नमो सद्वंदरा, सक्रामेंतान आमच्या. मोगलो जेजू आमी हांगासर आयल्या. आमचे सर्व सुख दुख पिडाशिडां घेवन सोमी आमी कोणा थंय वचूं, कोणा लागीं वचूं. तुजे थंय आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची. तुजे लागीं आसात उतरां भलायकेची. तुजे लागीं आसात उतरां संतोष समाधान काकुळटीची. ह्या खातीर मोगळा जेजू आमी सर्व हांगासर तुजे समकर आयल्या. घेवन आमचे कश्ट संकश्ट, आमचे सर्व पिडाशिडां, आमचे समस्ये, आर्थीक अडचणी आमच्या बुद्ध्याबळांक घेवन, आमच्या कुटुंबाक घेवन, आमच्या प्रायवत पिडेस्थांक घेवन, आमच्या मागण्यांनी मोगळा जेजू तुजे समकर आमी आयल्या. तूं आमकां स्विकार कर. तूं आमचे मागणे आयक. व्हडा भावार्थ बरुवशान आमी हांगासर आयल्या. मोगळा जेजू आमकां तूं स्विकार कर. लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी मोडसां. लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसां. तुजे संगी रावून विसारतां
हात आम्ही उभारून जेजूक आराधन करूया. जण तुमच्या उतराने जेजूची स्तुती आम्ही करूया. जगत या घडये म्हज्या काळजांत म्हाका मुक्ता ते आमी उठल्यानुसार सांगया. सोंपरो जेजू गर्गां देवची तुजी स्तुती करची. सोंपरो आमची मागणी मिटोवची. ताका अर्गां बलिदानां अर्पोवची. जे कितें या घडये आमच्या काळजांत आसा हे उसार आमी सांगया. आमकां आमचो जेजूक आराधनाच आमी समर्पण दिवया. कित्याक तो आमचो सर्वंदार, तो आमचो राखणो, तो आमचो दिवस आणि सर्वस्व तो जावन आसा. तो आमचो मोग करणार, आमचो भक्तीचो देव, आमकां गुण करचो देव. ह्या घडये ताची आमी स्तुती होगलाप करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका सोम्यान जेजू, होगलाप तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, जय जय तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू, हालेलुया तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समकार आमी आसा. मगेचनो जेजू म्हाका पळयता, हांव जेजूक पळयता. जेजू उंड्या रुपार क्रूस हजर आसा. एक घडीभर आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर आमी कंसोवया. आमकां हर एकल्याक कळीत आसा जेजू कोण. जेजू कितें जावन आसुल्लो ह्या संवसाराक येता आसतना आनी तो कितें जावन आसा. मगेर आमचो जेजू फकत मोग करचो, बगसूंचो, आमकां आयकोनचो, आमचेर काकुळतीची दिश्ट घालचो. ह्या खातीर कितेंच आमच्या काळजान मनान चिंतोपाटाय नासतना एक घडीभर ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवया. जेजू म्हाका पळयता, हांव जेजूक पळयता. जेजू जो आमच्या सुवार्थेन 3ऱ्या अध्यायान वाक्य 16 अशें म्हणटा. ही उतरां आमी चीत दिवन आयकोवया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तो जावन आसा आमचो देव. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताजो म्हूण आसुल्लो एकलोच पूत संवसाराक ताणें दिलो, आमकां ताणें दिलो. आनी तो जेजू ह्या उड्यांत आमचें सगळें हजर आसा. मगेर जेजू उपरांत म्हणटा ताका सतमंतल्या कोणा सोसून नास जायना जावच्या. देवाचे उदर आमकां स्पश्ट सांगता की देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारीक कित्याक धाडलो म्हणून की जो कोण ह्या जेजूक सतमंता कोणाकच नास जायना जावच्या.
बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जो कोण या जेजूचेर पातयेणी दवरता, या जेजूक सत म्हणटा, खाळसान थावन या जेजूक आराधन करता, तसलो नास जायना म्हणटा जेजू क्रिस्त. तसोल्याक सासनीक जिवीत मेळटा म्हणटा. मगच आमच्या चलत्या जिवितांत आमी जायत्या जाणांक पातयेता. आमचे जिवीतच पातयेणेचेर होंदून आसा. जो कोणाच्या तकलेंत दुबाव आसा, जियोंक भारी कश्ट. आमी आमची पिडा येता आसतना धाकटेरा लागीं वेता आनी जें कितें धाकटेर दिता तें सक्कड आमी घेता. दुबाव ना. ही गुळी कित्याक, कशें, कितें कांय विचारना. हर एक गुळी वेळा वेळा प्रमाणे वखद आमी घेता, बरी जाता. मगचनो याजकाचेर आमी पातयेणी दवरता. याजकान भेटयलेलें तें मिसाचें पवित्र बलिदान अर्पणची ती मागणी आमी पातयेणी दवरता. हांगासर याजक आपणाचे हात उबान पवित्र आत्म्याचे मागणे, कॉन्सेक्राराचे मागणे करता आसतना उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जाता तें बदलता म्हणून आमी हर एकलो पातयेता. मगाचलो आमी दुबाव ना आनी त्याच जेजूक त्या उंड्या रुपार आमी स्विकार करता. आनी त्या याजका लागीं आमी कुमसारांत जे कितें आमची भितरलीं पातकां आसात, कितलीं तीं कठीण पातकां आसात, हें सगळें उसारण आमी सांगता. कित्याक याजकाक आमी पातयेता. तो देवाचो मनीस मागलोलो. ह्या खातीर हेर कोणाय लागीं सांगनातलेलीं काळजाच्या गुंडायत आसची ती दूख, ती पिडा शिडा, ती पातकां आमी उसान सांगता. मगच्यान आमी पयण करता आसतना आमी जायते फावटी फ्लायटार येता, बसार, ट्रेनार येता आनी आमी पाती येवन थंयसर वेता. आमी कोणा लागीं, ड्रायव्हरा लागीं, पायलटा लागीं सवाल करना. तुका लायसन्स आसा गी, तुजी एक्सपिरियन्स कितले, तूं येदो एक्सिडेंट केला गी, लँडींग समज जाला गी, एकच एक सवाल आमी विचारना. मगाच्या भावांनी भयणी, बगार पातयेणेन फ्लायटाचेर, बसाचेर पांय दवरता. आमी आमच्याच जल्म दातारांतय आमी दुबाव उसारना. ती म्हजोच बापूय, म्हजेच आवय म्हणून सवाल आमी विचारना. DNA टेस्ट आमी करना. बगार थिंच म्हजो बाप आनी माय म्हणून, भाव आनी भयण म्हणून हांव जल्मांत हांव पातयेता. मगच्यान जर आमी मनशांतय आमी इतली पातयेणी दवरता, तांकां आमी सत म्हणटा, तांचेर भरवोसो आमी दवरता, हॉटलाक गेल्ल्या वेळार आमी कितें दिता तें खाता, भितर कुजना वचून आमी टेस्ट करना. जर तर मनशांचेर इतली पातयेणी, तर देवाचेर आमकां कितली चड पातयेणी आसूंक ना. त्याच खातीर जेजूचें उतरां स्पश्ट, जो कोण म्हजेर पातयेणी दवरता, म्हज्या उतरांचेर, देवाच्या उतरांचेर पातयेणी दवरता, तसोल्याक सुडका मेळटली, सासनीक जिवीत मेळटलें आनी तसलो वाचतलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तसलो मोगाचो नास जावचो ना. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बघा ताजे मारिफा संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतेलाची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. जो कोण देवाक सत मानिना तो पुताक जेजूकी सत मानिना आनी ताजी नीत जावची ना. मोगाचनो जेजूचेर पातयेणी केदळा दंडळटा. केदळा आमी देवाचेर बरवसो सांडटा. जे केदना पवित्र पुस्तक उपरांत म्हणटा, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान
मनशांनी उजवाडा प्रास काळोख असो चड मोग केलो काळोख असो मोग केलो जे केन्ना आमी काळोखांत जियेताव आमच्या काळजांत कुजडेपण दवरताव खोटी चिंतना आनी कर्ण्यो आदारताव देवाचेर पातयेणी आमी सांडटाव देवाचेर पातयेणी आमी सांडटाव ह्या खातीर मोगाचनो जेजू क्रिस्त आज आमकां स्पश्ट जावन सांगता जेजू ताका सत म्हणटल्याक कितें करता आनी आमचो देव कसलो देव जो कोण ताका पातयेता सत म्हणटा हे आमी मातेवाच्या 7व्या अध्यायांत आतां वाचतां मोगाचनो आमचो देव कसलो देव कोण देव तो पळया मोगाचनो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें निजाकी जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा बडयतेल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापोय उंडो मागतेल्याक आपल्या पुताक पातोर दीत वा मास्ती मागतेल्याक जीवदाळ दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत पळया मोगाचनो जर आमी संवसारी मनशां आमची आवय आमचो भाव बापूय भाव भयणी आमकां बरेंच दितात जर सर्गीन संवसारी बापूय आवय भाव भयणी तुमकां बरें दिता जाल्यार तो सर्गींचो बाप तुमकां रचलोलो हे संवसारांत हर एक संगती आमच्या खातीर रचलोलो देव तुमचो कितलो चड मोग करचो ना कितले चड बरे वस्तू तो तुमकां दिवचो ना ह्या खातीर तुमी देवाचेर पातयेणी दवरी जाय जर म्हज्या बापायक आवयक भाव भयणीक सेसा मरे म्हजे थंय कनवळो आसा म्हजे थंय हुस्को आसा कंत आसा ताज्या की चड कंत देवाक आसा म्हजे खातीर ही आमी उडास दवरचे मोगाचनो ह्या खातीर आमी केन्नाच देवाचेर पातयेणी सांडची न्हय देवाचेर बावर्थ भरवसो सांडचो न्हय काळोखाची भुरगीं जावन जियेवचे न्हय बगर आमची पातयेणी जावं पुरो कश्ट पिडा शिडा समस्ये आर्थीक अडचणी कितेंय येवं दी देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सुडका दिता देव म्हाका काकुळत बोगसाणें दिता ह्या खातीर मोगाचनो देवाचेर ह्या घडये अखंड पातयेणी बरवसो आमी मागया देवाक आमी सत म्हणटाक ह्या घडी आमी मागया एक गीत आमी गायता आसतना देवाचेर पातयेणी अखंड संपूर्ण रितीन त्या जेजूक ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरच्या ह्या गिता मुखांतर आतां आमी मागया हें गीत गाता आसतना आमी जेजू लागीं मागया चडय आमचो भावार्थ आमकां कश्ट पिडा मरण समस्या येता आसतना मोगाळा जेजू तुजे थावन हांव पयस वचना जावं काळोखाचो भुरगो हांव जायना जावं उजवाडाची भुरगीं जावं काकुळतेची भुरगीं जावन आमकां जियेचें कर म्हणून ते जेजू लागीं आमी मागया कोण सत मानता ससान जिवी सोडता कोण बापा पुताक आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ससान जिवी सोडता कोण सत मानता ससान जिवी सोडता कोण बापा पुताक आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ससान जिवी सोडता कोण सत मानता ससान जिवी जोडता कोण बापा पुताक आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ससान जिवी जोडता सकट सांग गावया कोण सत मानता ससान जिवी जोडता कोण बापा पुताक आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ससान जिवी जोडता
एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक सोलतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक सोलतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक सोगोन सदमानता सोगोन सदमानता ससान जिवीत जोडटा सोगोन बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता ससान जिवीत जोडटा एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक नासतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक नासतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक सोगोन सदमानता सोगोन सदमानता ससान जिवीत जोडटा सोगोन बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता ससान जिवीत जोडटा एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक गायतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक एकटे सरकार पावत सावन सगळ्यांक गायतलो ससनाच्या त्या जिविताक जेजू संग्यान बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिविताक सोगोन सदमानता सोगोन सदमानता ससान जिवीत जोडटा सोगोन बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता ससान जिवीत जोडटा सोगोन सदमानता सोगोन सदमानता ससान जिवीत जोडटा सोगोन बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता ससान जिवीत जोडटा मगचनो आमी येदोळसू आयकलें जेजूचें उतरां जो कोण सत म्हणटा तसल्याक देव राखता जो कोण सत म्हणटा तसल्याक सो देव मोग करता जो कोण सत म्हणटा तसल्याक सासणीक जिवीत मेळटा पूण मगचनो केवल सत म्हणदाल पावता गी सत म्हणल्या उपरांत आमी कितें करी जाय म्हणून तसो जेजू आमकां मातेव्याच्या 6व्या अध्यायान 3 वळीन सांगता देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो मगचनो भावार्थ केवल आमच्या उतरांनी वा इगर्जीक येवन प्रगट केल्या पावना मगर पयलें हांवें सर्गींचें राज सोदिचें देवाचें राज हांवें सोदिचें म्हणटा आनी देवाचें राज कितें सम पाऊल ताच्या उतरांनी म्हणटा देवाचें राज जावन आसा भाग्यवंतपणाचें जिवीत शांत आनी समाधान बोगसाणें विशेष करून पवित्र आत्म्याचो संतोष तो म्हज्या लागीं आसा गी
वैखंडी जावन हांव मागणें करता घरांत इगर्जेंत रेतीरे नोवेना फेस्ता वेळार पूण सर्गींचे राज म्हज्या काळजांत आसा गी शांत समाधान म्हजें थंय आसा गी बक्षणाचो स्पिरीट म्हजें थंय आसा गी सोदा तुमी पयले देवाचे राज ह्यो सर्व संगती हांव तुमकां दितलो म्हणटा तर मोगाचो जेजून म्हणल्यो त्यो सर्व संगती खंयच्यो जावन आसात माथेवाच्या 4थ्या अध्यायान 23व्या वळींत हांव उपरांत जेजू तांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गुण करीत अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोंवलो ताची कीर्त सगळ्या सिरियान गाजली आनी तरावळ पिडेनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक देवसार लागल्ल्यांक मरलूक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्या लोकांक ताजे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली आनी ताणें तांकां गूण केली मोगाचो जे केन्ना देवाचेर पातयेणी दवरता देवाच्या उतराचेर पातयेणी बरवसो दवरता आनी सर्गींचे राज म्हज्या काळजांत हांव जियोन आसा जेजू आमकां गूण करता जेजू आमकां आपडता ह्या खातीर मोगाचो आमी न्हय केवल मागणें करचें मागार मागण्या सारकें जिवीत जियोवचें 8व्या अध्यायान परत तो म्हणटा सांदतस जायत्या देवसार लागलेल्या जणांक लोकांक ताजे जशी हाडली आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडयले आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा ताणें वावयली मोगाचो हर एक देवसार ताणें धांवडायले ताच्या उतराच्या सत्यान आनी बळान जेजून जे कितें सांगलें तशें जालें देवसार समेत पयस धांवले आनी मोगाचो हें सगळें जेजून कित्याक केलें कित्याक म्हळ्यार आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली ह्या खातीर आमी उडास दवरचें जे केन्ना हांव कश्टांत हांव पिडेंत आसा फातकांत आसा हे सगळें जेजू म्हजे आनी तुजे खातीर वोवन आसा हांव न्हय केवल एकलोच कश्टांत मगर जेजूय म्हजे सांगता कश्ट जाता ताणें येदोळूच त्या कुर्साच्या पैणा मुखांतर कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमचे सगळे दूख पिडा पातकां ताणें भोवयल्या जैत ताणें आपणायला आनी ह्या खातीर मोगाचो आमचें काम केवल जेजूचेर बरवसो दवरचें देवाचें उतर हर एक दीस वाचून तें खरेंच जें कितें देवान जेजून उसारलें तें जालें जें केन्ना हांव तेंच उतर भावार्थान उसारता तें जाता हाका साक्ष मिन्स जायते पटी आमी मागलें आमकां मेळ्ळां आमी मागलें मेळ्ळां देवान आमचें मागणें आयकलां ह्या खातीर मोगाचो परत एक पोटी जेजू लागीं सांगया सडई म्हजो भावार्थ न्हय म्हाका काळोखाची भुरगीं बगार उजवाडाची भुरगीं तुजीं भुरगीं जावन हांवें जियोवच्या तुजीं भुरगीं जावन हांवें जियोवच्या मोगाचो ह्या घडी आमी उबे रावया आनी आमी गीत गायता आसतना जेजू लागीं आमी प्रार्थना करया तो जेजू आमची सर्व पिडा शिडा वोवयलोलो आमच्या फातका खातीर त्या खालवर पर्वतार आपणाचो जीव त्याग केल्लो आमच्या फातकाची जामीन ताणें येदोळूच जोडल्या ह्या खातीर त्या जेजूचेर भावार्थ बरवस दवरून आमचे सर्व पिडा शिडा गूण करच्या आमच्या समस्येतावन पयस करच्या आमकां कितें मागणी आसा तें जेजू आमकां दिवच्याक भावार्थान हें गीत गायता आसतना आमी मागया बाळा आसाय तो फुडल्या बुकांत पान नंबर 57 आधार नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या
मुसो दितान तुका मुसो सांगा मुखार तुझे दर मुसो दितान तुका मुसो सांगा हंगा असलेल्या हर एकल्या जेजू याकडे सदा बिये नका बळा बिये नका तू हांव तुजो हात धरून चलयता हांव तुजो हात धरून तुका मुखार चलयता हांव तुजे संगत आसा म्हणटा बळा भक्तीन आनी भावार्थान जेजू याकडे मागया आनी जेजूचे धैर्य जेजूचे ताकद आमी मागया मुसो कितली बरवशाची उतरां भिये नाका बाळा भिये नाका तू म्हज्या थळाचेर आसाय तुजें नांव सर्गी बरोवन आसा एका वय आपल्या पुताक सणी जाल्यार हांव तुका सांडचो ना हांव तुजे खातीर खुर्सार मेल्लो देव तुजे खातीर खालवार फरवर सोडलेलो देव जर तुजो संवसारी बापूय तुवें मागलेलें सर दिता जाल्यार हांव तुजो मोग करचो तुजो रचणार तुजो पसणार कितली चड देणी सर्गीची देणी हांव तुका दिवचो ना भिये नाका बाळा भिये नाका तूं आसाय म्हज्या थळा हातार तूं आसाय म्हज्या समकार म्हणटा जेजू आमी भिवची भेरसना बावरतान भरोशान मागया तुका दिसना तुका भोगताना तुका दिसना तुका भोगताना एक सुरो वासो कोणून सुनासताना वाणी सांडू उदास जाताना कितीच सांचो ना कितीच सांचो ना ये नाका मुझो बाळा असोय तू मोजा तळाता तुका बघता आसतना एकसुरो आसता आसतना तुका कोणूच सुना तुजो मोग करचो तुका अर्थ करचो असले बगप आसता आसतना सर्व आनी तुका सांगता आसतना केदींच हांव तुका सांगचो ना हांव तुका केदींच सांगचो ना म्हणटाय मोगळा जेजू पूण जायते फावटी मोगळा जेजू हांवें तुका सांडला म्हज्या स्वार्थाक लागून म्हज्या बेविश्वासा प्रमाणे नाम वर्ता वरवीं संवसारी कुशलायेक मग्न जावन मोगळा जेजू हांवें तुका सांडला म्हज्या भावाचो भयणीचो आवयचो बापायचो मोग करच्या बदलाक राग करून हांवें तुका सांडला
जे कितें हेरांक हांवें बरें करूंक आसलें, बगसूंक आसलें, मोग दाखोवंक आसलें, करनासतना मोगळा जेजू हांवें तुका सांडला. पूण तूं आज ह्या घडये म्हणटाय हांव तुका सांडचो ना. कोणेय तुका सांडल्यारी हांव तुका सांडचो ना. कितलो मोगाळ जेजू तूं आमचो. आमी तुजे तोंड पयस केल्यारी तूं म्हजे सांगत आसाय. म्हाका कोणीय सांडल्यारी तूं सांडचो नाय, पळया मोगाचो न्हू. कितली बरी उतरां जेजू आमकां ह्या घडी धैर्य दिवची, बरवसो दिवची. कोणीय तुका सांडल्यारी हांव तुका सांडचो ना. ह्या खातीर जेजूक आमी आराम धरया. न्ही केवळ आराधना वेळार, मिसा वेळार, मागण्या वेळार, हर एका घडये जेजूक आमी आराम धरया. फावट मेळटा आसतना देवाचें उतर आमी वाचून ही जेजूची दादोसकाय मोग खाकूळ आमी भोगूंक गुण जावंक प्रयत्न आमी करया. पीडा तुका येताना तुका दोस्ताना. पीडा तुका येताना तुका दोस्ताना. निराश जावन मरवचो सांडना पातयेनी सुकोवन सुवणी येताना केळींच सांडचो ना. केळींच सांडचो ना. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळागार. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळागार. मुखार सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. मुखार सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळागार. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळागार. आमी सर्दी मेर पडया. बाबर्थान बरवशान ह्या घडी जेजू लागीं आमी मागया. कितें दळस जेजून म्हळां भियेनाका हांव आसा. भियेनाका तुज्या म्हज्या ताळव्या हातार तूं आसाय. भियेनाका तुजें नांव सर्गींच्या राजान बरोवन आसा. भियेनाका तुज्या माथ्याचे एकच एक केस बापाच्या कुशेविरो जोडचो ना. तुज्या माथ्याचे हर एक केस देवान मेजून दवरल्यात. भियेनाका, भियेनाका हांव तुजे संगत आसा. मगाच्यान आमची सर्व मागणी भक्तीपणी बाबर्थांत आमी ह्या घडये जेजू लागीं वसान सांगया. जे कितें काळजांत आसा, बेजाराय, दूख, खंत, पिडा शिडा, हें सगळें जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमकांच आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या आवय बापायक, भाऊ भयणीक, आमच्या भुरग्यां बाळांक, परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मगाच्यान मागण्याचें बळ, तें विशेष बळ ह्या संवसाराच्या खंयच्या कोणशांत आसूं दी ह्या घडये मागण्यांत आमी ह्या जेजू लागीं आमी हाडया. जेजू तांकां आपणूच्याक आमी मागया. सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो आमी उडास करया. युवा जाणांचो, भुरग्यांचो आमी उडास करया. जायतीं जाणां काम ना, शिकोवंक कश्ट जाता, जिणींच नाका म्हूण बगता, काजरी जोड्यां खातीर मागया. ती एकवटान माया मोगान एकामेका समर्पीत जिवितान दिल्ली भास माया मोगान पिडेंत भलायकेन नाना लेखतली, मोरा पर्यंत सांगता रावतली म्हणली भास तांणी उडास करच्याक, एकामेका संपूर्ण मोग करच्याक
जे कितें असमाधान आसा डिवोर्साची चिंतना आसात ही सगळी जेजू ह्या घडी हुमटून उडोवन दी, शुद्ध करून दी, तांच्या काळुजान मोग घालून दी म्हणून जेजू लागीं कासारी चड्या खातीर मागया. आमचे सर्व वायट सत्तेतावन भियेन आशिल्ल्यांच्या खातीर आमी मागया. अमाल पियोवणे आनी हेर सर वायट सवयेचे गुलाम जाल्ल्या खातीर आमी मागया. जेजू सुडका दिता, सोडवून दिता. आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आनी जेजूची अखंड पांचणेर बरोसो दवरून मागया. सर्गीच्या मोगाळा बापा, तुज्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो आनी ह्या घडये हांगासर आमी तुज्या पुताचें आराधन करना आसा. मोगाळा जेजू, तुजें आराधन ह्या घडये आमी करना आसा. तुजी आमी स्तुती केली, तुका अर्गां दिली, तुज्या लागीं आमी मागोन आसा. तुवें म्हळां हांवें भावार्थान मागल्या तूं सर्व दिताय, कितेंच आमकां तूं फाटीं पळयनाय. ह्या घडये हांगासर जमलेली सर्व आमी भावार्थान तुज्या लागीं परत तर मागता. आमचे संगीत तूं राव, आमकां तूं आशिर्वादीत कर. आमचे थंय जायते पिडा आसा, भे आसा, भिरांत आसा, संतोष समाधान आसा आनी दूख आसा, बेजाराय आसा, वेगळा आसार आसा आनी कोडूनसो मोग करतलो ना असली जायती चिंतपांनी आमी भरल्या, कश्टांनी, अडचणेन, समस्यांनी आमी रवडल्या. मोगळा जेजू, तूं आमकां हर एकल्या हांगासर जमलेल्यांक तूं आपोड गण कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमकां भर. तुज्या अंजपणीचें रक्षण तूं आमकां दी. हांगासर जमलेल्या हर एकल्या आपोड जेजू ह्या घडये तुजी सकत हांगासर जमलेल्या हर एकल्या तांच्या कुटुंबाचेर तूं धाड आनी तांकां तूं अभिषेक कर, तूं मागलेलो कर आनी विशेश जावन तांकां बरी भलायकी दी, संतोष दी, समाधान दी. भावार्थ तांचो सडय, तांची कुटुंबां आशिर्वादीत कर. तांच्या जिविता मुखांतर मोगाच्या, भक्षणाच्या आनी सेवेच्या जिविता मुखार तुका साक्ष दिवचें दचली जावं. आमच्या कुटुंबान शांत समाधान तूं रुतां कर. जे केन्ना आमी तुजे दान पयस येता, तुजे सांगाता रावो, तुजे मागणें करूं, मिसाक येवंक आनी कुटुंबांत देवाचें उतर वाचून तूं आमकां अभिषेक कर. जेजू, बंगळा जेजू, घाल तुजे आशिर्वाद. आमची सरपिडा शिडा गूण कर, समस्या गूण कर आनी आमकां तुज्या मोगान भर, काकुळतीन भर म्हूण तुज्या लागीं परत हांव तुजे आशिर्वाद आमचेर घाल, आमच्या कुटुंबाचेर घाल, जमलेल्या हर एकल्याचेर घाल म्हणून तुज्या लागीं परत मागता हांव. कित्या व्हडा सक्रमेंत गीत आमी गावया. वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या
नावे शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या पात्रोन सांजुवांव पावल दुसऱ्याचें फेस्त भोव गद्दळयेन आमी ह्याच म्हयन्याच्या 22 तारीखेर आचरण केल्लो उडास आमकां आसा. आनी परत आज आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या इल्लेशे सर्तीक जाणवाय आपणावंक, इल्लें भक्तीपण वाडोवंक. आनी आयचीं वाचपां आमकां भोव अपुर्बायेची जाणवाय दितात. सासवाचें बी ल्हान जाल्यार तें वाडोवन व्हड जाता आनी खमीर पिठान बरसिल्ल्या वेळार बदलावण हाडटा. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जाय जंय ल्हान मट्टार आरंभ जाल्लें तें व्हडलें जाता आसतना बदलावण तातूंत आसा जाय. हर एक दीस आमकां बदलूंक सका जाय. हो संदेश आमी आज हांगा तावन घरा वेता आसतना व्हरून वेतले हांव. तितलें मात न्हय, लग्न जिवीत कुटुंबा जिवीत अपुर्बायेचें करूंक दादलो आनी स्त्री एकामेकाक कशें पुराक गी म्हणून सांत पावल एफेसकारांक बरोवन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तिळसिता. ही जाणवाय आमी आपणावची आनी कुटुंबांत अपुर्बायेची जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया. येदोळ पर्यंत आदारलेल्या सर चुकींचो पातकांचो उडास काडन ताचें बोगसणें मागोवन हें मिसाचें बलिदान नितळ अंतस्करणान देवा बापाक आमी समर्पण दिवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या मातसो तुगे मन सदांच सांगपार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पतीन आपल्या पतींक
सोम्याकस काल जाल्ल्या बरी काल जावन चल जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोक आनी मुस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मुस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ता काल जाता तशेंच पत्नींनी संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावेन जावच्याक आनी महिमेन परजल्लेली एक काणी कापण्याक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो एसे परी पतींनी जसो आपले कुडीचे ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नींचो मोग करी जाय आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिजे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त एस परी चलयता आमी ताजे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणिल्लें आसा दादलो आपल्या आवय बापेक सोडतालो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतालो तीं दोगांय एक कूड जातली ही एक व्हड गुटाची सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव तुमकां सांगता आनी हे हांव म्हणटच तुमकांय ते लक्ती जाता तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं पतींनी आपल्या पती ते मानान चलोवं देवाचे उतर हे वाटे चलता ती सुभागी सुम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुवागी सुम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी तुझ्या हाताच्या कष्टांचे तुका खावंक मेळटले तूं सुखेस्थानी तुझे सगळे नंदन जातले सुम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडां तुजी पोथी हळदायक दाखवली बरी आसतली तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली सुम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुवागी सुम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुवागी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचें राज्य खंयच्या सारकें म्हूण हांव म्हणो, खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं. तें एक मनशान आपल्या बटांत किर्लत घाल्ल्या एका सासवाच्या कणा बरी. तो खण वाडलो आनी वडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंटेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज्य कसले वस्तूक हांव सरी करूं. तें एका स्त्रियेन 3 शेर पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बोवापूर बायसो दीस बरें वत तापता भायर आनी ह्या देव मंदिरांत इतलीं जाणां आमी सांगाता जमल्या. एका कुशीन दिपावळीच्यो फटाक्यो राती आयकतात आनी उजवाड हांगा थंय दिसूनच आसा. आनी आतां हांगा खवल्यो विगाराच्यो फटाक्यो फुट्टात की म्हणून लोक पळोवनच आसा. आज फटाक्यो फुटयचेच ना जाल्यार दिपावळी म्हणून कळना. त्या देखून आयचें पयलें वासाप फटाक्यो फुटोवचे तसल्यांच वासाप तें जावन आसा. एका रेतीरेंत ती रेतीर गोवा बायलांची रेतीर दादल्याक आपणाडीचें म्हण बायलेक सांगलें, बायलेक आपणाडीचें म्हण दादल्याक सांगलें. दोगांय आयलीं, पळया कितें बारी इंट्रस्टींग आसा गी म्हणून. लागीं लागीं बसचें म्हळें, एकल्यान थंय बसचें आनी एकल्यान हांगा बसचें न्हय, लागीं लागीं बसचें म्हण सांगलें पाद्रेपान. लागीं लागीं बसलीं आनी त्या दिसाचें वाचप आयचें वाचप जावन आसलें. पयलें वाचप सांब पावलान एपेसकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें आनी पाद्रेप वाचप वाचूंक सुरू जालो. पयलें वाचप तें सुवार्तेचें न्हय. आनी तातूंत अशें आसलें तुमकां आयदोळोच कळ्ळां, पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. दादलो मनीस कुट्टिता कोणाक? बायलेक आयक आयक आयक. बायल काल करतली ओगेत रावली ओगेत रावली. पळया कितें जाता म्हण मुखार. ताच्या उपरांत कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचें मस्तक. बारीक खुशी जालो हो पाद्र्याक सांगतना तो आसता आनी बायलेक कुट्टिता. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचें. बीन खुशी जालो बारी फस्ट क्लास हांसलो. उले पळता तिशेन खरी एकले हॅप्पी. दादल्या मनशे तोंडार हांसो, बायल मनशां सक्कडी छाप्पे कांय आसोनात. ताच्या उपरांत मुंदारसून गेलो वाचप. पतीनो, क्रिस्तान तुमचे सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. घरांत आज सकाळीं येतना देंकणें पडल्यात. बायलेन दादल्या मनशाक कुट्टूंक सुरू गेलें. पळय आयक आयक. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक खाणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी पवित्रत्म्यान शुद्ध केली आनी पवित्र केली. आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच बरी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आतां कितें जालें? कुट्टूंची सर्ती कोणाची? बायल मनशांची. तुका काली हांव एक रांदून वाडची हांगा रांदपेण जाल्या. एक म्हणी एप्रिशिएट केल्लें आसा गे, नुस्तें बरें जालां म्हण सांगिल्लें आहा गे, सांगूं ना. मतींत रेडी जालो हांगा घुंवता हा. तिच्या तोंडार आसो आयल्यो आनी दादल्याच्या तोंडाच्यो आसो लिपल्यो. आनी आतां कुट्टूंचे सर्ती बायल मनशाची जाली.
आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. हा हो कोणाचो मोग करता? काळोख जालो म्हणटना बायल नाका ताका सोऱ्याच्या बाटलेचो मोग करता. पळे ऐक, मतीन सांगता, व्हडल्यान सांगूंक म्हळ्यार पाद्रेपा थंयसर देखून जायना. आनी सगळ्यांक व्हडल्यान सांगता जाल्यार आवाज कितलो जायत थंयसर रेती यांचो आवाज जाय ते कोताय त्या देखून व्हडल्यान सांगूं ना, कुट्टी जाणां कळटलें. बरे बरे पॉयंट ताणा सोमां कुट्टी जाली. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे रूप तिचे तो पालन पोषण करता. पालन पोषण करता. तूं कितलो करता? वो सकाळी गेल्लो जारा, सांजेर आयलो घरा. ऐक, पोविसबेकी क्रिस्त हेच बरें चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. म्हजें कितलें आयकता हो? म्हजें कितलें आयकता? आतां हांवें तांच्या वटकूच आसा. ताणीन सांगलेलें, आवयन बापायन सांगलेलें, ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत क्रिस्ताक पवित्र सभेक अशें म्हणून मुंदर सुरयता येतना तुमचे मध्ये हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. ऐकलें मो? दुसरो भाग पळया. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. तुका आयकलें? वांजेल बारी बॅलन्स करून बरयला. एकच सायड बरयल्ली जाल्यार ती पॅसेजीच नाका म्हण ती आहली बायल मनशां, नंतर दादले मनीस. तशें दोनीय बॅलन्स करून करेक्ट हाडला. एका कुटुंबांत पतीन आनी पत्नीन कशें जियेचंय गे म्हणल्या विशयांत आयचें पयलें वाचप जावन आसलें. आनी त्या रेतीरेचेर पाद्रेपान भोव अपुरबायेचो शर्माव दिलो आनी सगळ्यांनी बरें करून आयकलें. आनी देवा तुमचो मोग तुमच्या काळजांनी आसा जाय, लिपोवन आसा जाय. त्या देखून काळजां साफ करा म्हणालो. आनी एक शर्माव पाद्रेपाचो, काळजां साफ करा, काळजां नितळ करा. पतीन तुमच्या काळजांत आसा जाय आनी पती तुमच्या काळजांत आसा जाय. पेद्रो दी म्हाका तुजें काळीज. सकाळींचो 6 वरांचें मीस आनी पाद्र्याक म्हणटा, पेद्रो दी म्हाका तुजें काळीज. एक पटीन जालें. इल्ल्या वेळान सर्मांगाचे थोडे भाग जाल्ल्या उपरांत परतून पाद्र्याक म्हणालो, पेद्रो दी म्हाका तुजें काळीज. परतून इल्ले मुंदार सुनयता येतना, पेद्रो दी म्हाका तुजें काळीज. आतां पेद्रो सोसूंक जंगल ना. पेद्रो आसलो थंय. हाडून आयलो सीदा मुखार आयलो, फुलपात्रीक खण्ण उडायलें. 3 बकऱ्याचीं काळजां हाडून आयिल्लो तो. 3 बकऱ्याचीं काळजां हाडून आयलो. ह्या मनशाक पाद्रेबाक कोणें सांगलें म्हजें नांव? हांवें हाडलां म्हणून. ते म्हजें नांव काडून सांगता आनी म्हाका पळोवन सांगता, पेद्रो दी म्हाका तुजें काळीज. खण्ण उडयली आनी गेलो. 3 काळजां न्हय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. बकऱ्याचीं काळजां न्हय, दुकराचीं काळजां न्हय, बिफाचीं काळजां न्हय, गायचीं काळजां न्हय, आमचीं काळजां. त्या काळजांत नितळ मोग आसा जाय अशें त्या देखून आयचे पयलें वचप सांगता, एकामेकाचो मोग करा. पतीचो मोग करून दी. काजरा वेळार कलो मोग हांवें केदाळें करारा वेळार पळोवचें दादल्या आनी बायलेक. कांय ना, एक आतां दादल्याचो असो धरूंक, असो वयर सट्टना धरूंक, सकयल देंवल्यान जाल्यार धरूंक, आनी मागीर तें मुदी पळय हें बुक्को दिवचो. करारा दिसा बुक्को दिवचो. हांवें पयले पटी पळोवचें दादल्या मनशांनी दिंबी घालची. ताच्या उपरांत दिंबीच घालनात. एकच पटी दिंबी घाल्ली पळयल्या म्हणून. मागीर थोडे फावटी विचारचें, दुसरे फावटी खंय दिंबी चे ते एक दीस दिंबी घाल्ली. आतां कांय ना, आतां हांवें म्हाका दिंबी घालीचें पडटा म्हणून. अशें आयचें पयलें वचप सारकें आयकल्यार आमच्या कुटुंबांत समाधान, एकवट, माया मोग दीस वेता चोडोन वेता. आनी जरी तरी इल्लो उणो जालो म्हण तुमकां बघता, त्या दिसा राती वचचें वचप आसा बळे तेरसा उपरांत येंच काडा. पतीनो पतिणेनो
तितलें परतून समज जाता वस्तू विशयी करेक्ट जातात. आयच्या वांजेलाचेर एक घडीभर दिश्ट घालया. बाबा पुरबयसो वांजेला आज सासवाचें बी देवाचें रास सासवाच्या बियाक सरी केलां. सासवाचें बी कितें हां येदेशें आतां तशें धरलें जाल्यार बारीक जागेर दवरचें नाल्यार येण्यांतल्यान निसर्न भायर पडटा. तितलें ल्हान बी किर्लत घालें जाल्यार आनी तें किर्ललें जाल्यार जड जाता, हळटाचें जड जाता आनी त्या जड्यार येवन सुकणीं बसून सासांव खातात. सुकणीं येवन थंयसर सुशेग घेतात, थंय गोंटेर बांदतात आनी आमकां कांय चड वत आसा जाल्यार तितके ससवाच्या जडाच्या देगेन वचून बसचें येता. ल्हानशें तें येदें व्हडलें जाता, येदेशें बी येदें व्हडलें चड. ल्हान उदका थेंबे सांगता मेळ्ळ्यार एक व्हडलो सरोवरच जाता. ल्हान उज्याचें एक कीट टप्प करून वचून ह्या दनपाराच्या वताक वचून लागलें जाल्यार खोलयेचे मुठे बसमता आनी राणांत तें सुरू जालें जाल्यार सगळें राणच अर्पता. ल्हान उदकांत एक ल्हान पतर उडयशी जाल्यार उदकांत एक ल्हान पतर उडयशी जाल्यार तो ल्हान पतर कितली व्हडली तरंगां उदका वयर हाडटा पळया अशें 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 येता. एकच पतर उडयल्लो कितली बदलावण. ल्हान आशिल्लेंच व्हड जाता. त्या देखून ससवाच्या बिया विशयान सांगलां देवाचें राज ल्हान मट्टाक आरंभ जाल्लें तें तुमच्या जिवितांत व्हड मट्टाक वचा जाय. आनी मुंदरसून आनी एक ओपार सांगल्या पूण त्या ओपारेचे गे पयलें ल्हान आशिल्लें व्हड जाल्लें थोड्या विशयांत हांव तुमकां तुमचें गमनाक हाडटां. मदर तेरेजान तिचें कॉंग्रेगेशन तिचो मेळ आरंभ करतना तिच्या लागीं आशिल्ले 5 रुपय. कितले रुपय आयको ना म्हणा 5 रुपय आयकलां पूण सांगाना पळया. आनी की तुमी पयल्या पॉयंटार दवर नाकात पती न्हू आनी पत्नी न्हू तो आतां सोड न्हू आमी मुखार पावल्या. 5 रुपय आशिल्ले आनी ती मरता आसतना 5 करोडांच्या वयरी आशिल्ले. तिचो मेळ संवसाराच्या कितलेशा राष्ट्रांनी विस्तारलो. कितलेशा निर्गतिकांक ती आदाराची जाल्ली आनी कितलीशीं सिस्टरां सेवा करतली. निर्गतीक बरें जाताले आनी तिच्या माताकाल आयिल्लें. ल्हान आशिल्लें व्हड जालें. मंगळूर दिएसीजींत थोड्या लायकांनी सुरू केल्ले ल्हान आसरे द्रश्टान दिवचें जाल्यार स्नेहालया आज कितलें व्हडलें जावंक पावलां. 400 वयर 500 वयर लोक थंयसर निर्गतीक आसात. सियोन आश्रम ल्हान मट्टार आरंभ जाल्लें गंडी बागिलूंत आनी आज थंयसर गेल्यार सियोन आश्रमाची बांदपां आयल्यांत आनी सबार जाणां आमी थंयसर भेट केल्या. कितल्या मट्टाक व्हड जालां व्हड जालां पळया. दोग सेमिनारिस्तांनी एका पाद्रेपान 40 वर्सां आदीं बिदरांत आपलें मिसांव सुरू केल्लें. येता आसतना एकल्याची वळख ना, कोणाची वळख नासलेल्या त्या गांवांत. आनी आज बिदर आनी गुलबर्गा दोनी डिस्ट्रिक्ट सांगातागल कितलेश्यो इगर्जो थंयसर आसात. कितलेशे भक्तीक थंय आसात. कितलीशीं क्रिस्तांवां आसात. देवाची सुवार्ता प्रगटनूच आसा. 10 वर्सां आदीं हांगातावन मंगळूरातावन आफ्रिकाच्या सामे दिएसीजीक गेल्ले ते एक याजाक आनी आज 10 वर्सां उपरांत थंय आसात. व्हडलें फार्म आसा, इस्कॉलां आसात आनी भुरग्यांक बोर्डिंगां आसात. थंय तांकां तरबेती मेळटा. ल्हानशें आशिल्लें केदाळें ल्हान जावन उरना, तें वाडोन व्हड जाता. 24 वर्सां आदीं ल्हानशा मट्टार डिसेंबराच्या 1988 तारीखेर दोगा याजकांनी मंगळूर दिएसीजीच्या आरंभ केल्लें समन्वया संस्थो 24 वर्सां ताका भरली. लागीं 600 भुरग्यांक कोराडां वयर धर्मार्थ स्कॉलरशिपां दिवन 25 वयर टेलरिंग इस्कॉलां करन, एम्ब्रॉयडरी इस्कॉलां,
विविध तरांच्यो तरबेत्यो आनी जिवनाक आदार जावन तांकां कामां मेळचे सवलत्यो दिवनूच आसा. आनी हें पुरा करता आसतना उडासतो वरा सुलाभ न्ही. कश्ट आसात, दूख आसा, बेजाराय आसा, हेर बरें उलयनात, नाश करूंक पळोवचे शक्त्यो आसतात. हें सगळी फुड करून राव जाय जाल्यार तितलें सुलाभ न्ही. आनी फुड करून रावल्यार मात्र अखेरी पर्यंत तें बाळटा आनी आळवना. आनी अशें हांवें तशेंच जालें मदर तेरेसाचें संघटन आज सगळी कश्ट फुड करून उंचल्या मट्टाक तें पावलां. हेर कडेन आराम जाल्लें बरें काम देवाच्या मजतीन तें मुंदरसून गेलां तें अखेर जावना. खंयच्यान देवाची मजत नातल्ली गे ती सगळी संघटनां आळवून गेल्यांत. ती उरनात, बळवनात, ती आळवतात. देवाच्या नांवान केल्ली, देवाच्या मोगान केल्ली आनी हेरांक बरेंपण करूंक करचें संघटनां उरतात म्हणून आयचें वांजेलाच्या वचपांतलें पयलें निदर्शन सासवाच्या बियांतावन आमी समजून घेता. सगळी कश्टां मदें हट आनी प्रयत्न पर्सिवियरन्स आसल्यार मात्र तें अखेरी पर्यंत मुंदरसून वेता. आनी मुंदरसून वेतना आमी पळयता खमीर आनी पीठ सगळ्यांक एक गोत्ता, बायल मनशांक संपूर्ण गोत्ता. कित्याक म्हळ्यार तें नासतना पेस्त जायना. थोड्यांक खमीर गुत्ता आसा गुत्तू ना गुत्त आसा म्हळ्यार आतां सुरकाय मेळटा. सूर मेळची पयलें बरी कडंगांनी सूर मेळटाली. चड गोडशी जाल्यार बारी बरी जाताली पियोवंकी. आंबट जाल्ल्या गुडले पिठाक घालताली. तांदूळ वांटून सूर घाली जाल्यार कितें जाता. आनी सूर घालनातल्यार कितें जाता. सूर घाल्यार सान्नां बोबो भारी बरो येता. सूर घालना हें घाला या खमीर घालना हें बरो करा कालें जाता. चट्टे बिस्किटे बरी आनी घालें म्हणटा बाकरी जाता. बकरे कोलोरूच सन्ना कोलोरूच पळया पोळे कशे येतात पळया सुरीचे भारी फस्ट क्लास जाता. परतून परतून कांया म्हण जाता आनी एक कांया म्हण जाता. कित्याक तातूं सूर घाल्या या खमीर घाल्या 3 शेर पिठांत मूठभर खमीर बरसता 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 आनी त्या वेळार बदलावण येता. आनी स्वामी जेजू आज तें हांगासर आमकां सांगता तुमी खमीरा बरी जाय पिठान बरसा जाय. समाजांत कितलोसो लोक आसा तांचो संको पळयतना आमकां आमचे 1 कोटी न्ही 135 कोटीचे चड आमी आसा. तांचो आमचो संको 1 कोटी चिल्लर मात्र. त्या देखून आमी खमीरा भशेन आनी लोक पिठा भशेन बरस जाय. तांच्या वट्टूक बरसन तांकां आमी बदली जाय. आनी कशें बदलुचें एक दृश्टांत हांव तुमकां दितां. आफ्रिकांत एक देवबिरांतीचें कुटुंब. त्या गांव भुरगीं बापय आनी आवय देवबिरांतीची शिकलेलीं एका हळ्ळेंत वचून वस्ती करतात. अनबवडती हळ्ळेंत. थंय आसलेली कोण्णी क्रिस्तांवांची न्हय ही मात्र हांची रीत आनी नीत इतली बरी आसा की सकाळीं उठोन घरांत मागणें. ताच्या उपरांत पयस आसल्यार थंय वचून इगर्जेची भेट. हर एका हळ्ळेच्या कार्यक्रमाक वेळार हजर. कार्यक्रमाक येवचें म्हटलें न्ही वेळार हजर. आनी कार्यक्रमात हर एकादी पात्र. आनी एकल्याक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एप्रिसिएशन. तांकां बरें जातना विश करचें. हें पुरा पळयल्लीं मनशां ही मनशां खंय तावन आयिल्लीं कोण ही काल्याक सकाळीं उठोन थंय वतात इगर्जेक वतात. इगर्जेक गेल्ल्या भोवशा बळ मेळटा त्राण मेळटा धैर्य मेळटा. आनी त्या देखून तांचे थंय इतली भक्त आसा. तांकां इतली बरी भलायकी आसा. ती हर एका कार्यक्रमाक वेळार येतात आनी एकल्याक ती एप्रिशिएट करतात. हें सगळी तांकां मेळटा. आमी तांचे बरी जाय हें जावन आसा मिसांव.
हें जावन आसा मिसांव. आनी तांणी त्या सगळ्या हळ्ळेंत बदलावण हाडली. सगळे हळ्ळी बदलली एक थोड्या वर्सां भितर, कित्याक तांणी तांची देख घेतली. आनी कशें खमीर पिठांत बदलावण हाडटा गे, तशें आमी खमीरा बरी आसून आमच्या परिसरांत बदलावण ये जाय, आमच्या वाड्यांत बदलावण ये जाय. आतां म्हणटात वाड्याच्या कार्यक्रमाक लोकूच ना. 2 जाण रिप्रेझेंटेटीव करीचे जाल्यार 2 जाण काले म्हणटात प्रतिनिधी करूंक अय्यो देवा म्हणजे एक कडेन 1 जाण मात्र आयले. वाड्यांत 40 वयर घरां आसात. एक घरांत हांव एकलो आयलो जाल्यार 40 जाण जाती हाडली. 2 आयलीं जाल्यार 80 जाती हाडली. हांव खंय बसचें म्हणून चिंतून आहलो, जागो कितलो जाय कोण ना म्हणून. पळयतना 1 जाण आयली. कशें खबीरा बरी जावचें आमी? जायना जायना. पीठच ना जाल्यार कालें करचें? पीठच ना. पीठ पाहिजे नाल्यार इतली हाडून खमीर हाडून घाल्लें कालें बदलावण येताय? येना. प्रपोर्शनेट पीठ आसा जे त्या वेळार मात खमीर बदलावण हाडटा. इतल्या रासभर खमीर हाडून इतलेशा पिठान घाली जाल्यार तें खमीरच दिसता. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची सुवार्थ आमी बरी करून समजून घेवया आनी आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक प्रयत्न करया. त्या वेळार आमी देवाच्या राजाक लागशिल्ले जातले. आमेन. वेडयता वास्तुता स्वीकार करी बाबा. पुण्या बैला संगी वेडयता वेदेनी मारून घे बाबा. स्वीकार कर बाबा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या प्रेम. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बाबा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या प्रेम. जीवन आमचे नंदन कर. या बापा संगी अर्पिता जिनी पवित्र ये बाबा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बाबा. भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी उणेवेर आमच्या पवित्र देवा सर्वस्व म्हणून घे. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय.
ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. But so good, forget to young. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुबी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेइस्तां तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेइस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरे देवाचे माय संगाती सांजुजे तिचो पोती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता,
त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझी खुशी सकाळ स्वता तशी सुमसरान आसा आमचो दिसपतो त्रास आजून कंदे नेहमी आमचेर केलेल्या मुक्षता तसे आमचे पातकां मोगोस नेमकां टाळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षां नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तीच शांती आमी एकामेका लागीं आतां वांटून घेवया. देवाचे सुळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सुळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सुळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पती पत्नीक एकामेका सांगाता हाडलेलो जेजू क्रिस्त आमचे थंय दैवेक वाडावळ हाडचो जेजू क्रिस्त आनी हीच देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. Jesus, daya.
प्रार्थोया. भोव मोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी ताका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळां अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपोत बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, मागीर जुवन पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें तेणें जावन दिलय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमारी मेठांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र युकरिस्त सोमोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरये सोमोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडन आमच्या देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक अर्घां दिवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी मागलेलें आमकां दिलां. बरी भलायकी दिल्या, संतोश समाधान दिसपडतो ग्रास वावर आनी जैतो आशिर्वाद आमी जोडून घेतला. कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद गेला. संतोष समाधान एकवट बक्षांचो स्पिरीट रुथा केला. हे सर्व उपकारांचो आतां आमी देवाक अर्घां पाठोवया. एग्जामान बरें मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्घां दितात. ऑपरेशन केल्या उपरांत दोळ्याची दिश्ट नातिल्ली पात्रोन संता कडेन मागिल्लें आनी आतां संपूर्ण दिश्ट फाटी मेळ्ळ्याक अर्घां दितात. 2 कुटुंबांच्यांक बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्घां दितात. एका स्त्रियेची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्घां दितात. एकल्याचें प्रेजेंटेशन बरें जाल्ल्याक अर्घां दितात. कामांत आनी तशेंच घरा संतोश समाधान दिल्ल्याक अर्घां दितात. दुयेचें काजर विघ्नां नासतना बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्घां दितात.
प्रार्थुया. बहुका कोळदारा बापा बघीव जो आमपाल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका घा दिताव. तुजी देवी काकूळ तो आमी वर्णिताव. ताचे मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव. ताचे परी बागीवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावची येवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संजू आमपाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बघेवून जो आमपाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजे बघेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. पदेक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आतां आमी मौन रावन आमची सर्व मागणी त्या सवांक गरज इरादे जो आमपाल दुसरो आमच्या पात्रोन संदामकान जेजू बापाक भेटोवन दिवया. आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी संतोश समाधान कुटुंबान दोदोसकाय जायत्या जाणांक बऱ्या भलायकेक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक आधार प्रायवंतांक सांगातपण सगळ्यां जेजू फबू करून दी आपणून गूण करून दी म्हणून आमची सर्व काळजाचे अत्रेक आतां आमी भेटोवन दिवया. घरांत आसच्या तेका प्रायवंतां बरी भलायकी मेळच्या. घर जाग्यार अडकळी नासतना RTC मेळच्या. एका स्त्रियेक बरी भलायकी मतीक समाधान. एका कुटुंबांत मोगान भाव बांदवपणान जेवच्या. एका स्त्रियेचें इन्फेक्शन काळजांत ताळ्यांत आसची कोंकली गूण कर म्हणून. एका स्त्रियेच्या पांयांच्या आडयेर आसची होलोप आनी तशेंच दूख उणें जावच्या. 5 जाणांक दुबईन बरें काम मेळच्या. आमाल पियोणें सोडच्याक आनी बरी भलायकी मेळच्या. MBA फायनल एग्जाम तशेंच वायवा परिक्षेन बरें मार्क्स घेवन उत्तीर्ण जावच्या. उपरांत बरें काम मेळच्या. रीण फारीक जावंक वाटेर आयिल्ले सर्व समस्ये पयस वेचाक. तशेंच फाटीर आसलेलें फळ गूण जावच्या. एका चल्याक कॅनडान मतीक समाधान बरें काम मेळच्या. दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या. 4 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी सांबाळ मेळच्या. एकल्याक परमनंट काम मेळच्या. जोड्यान बरें करून जियोंक बरी वाट बरी भलायकी समाधान आनी एकवट तांच्या काळजांत आनी कुटुंबांत रुथा करूंक. घरांत 2 कुटुंबांत संत समाधान कुटुंबाच्या बरी भलायकी बरी सैरीक मेळच्या. घराचें काम बऱ्यान पोंतां पावच्या. भुरग्यांक बरें उलोवंक बूद आनी भलायकी दी म्हणून चिरक्यान स्वंत इच्छेन बरें करून शिकोवंक. जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान मेळच्या. तेगा भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या. घराचे रेकॉर्ड सारके जावन हातां मेळच्या. परगांवाक गेल्लो बऱ्या तरान काम करून थंय रावच्या. पांयांची आनी हातांची गांठीची दुगूण जावच्या. एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके पासून CA फायनल एग्जाम हातूंत उत्तीर्ण जावच्या. एकल्यान मोबायल पळोवचें उणें करच्याक आनी कुटुंबांत मोगान सांगाता रावच्या. युरोप वेचें काम बऱ्यान जावच्या. एकल्याचे हात दूख शेळ पांय दूख गॅस्ट्रीक आनी तशेंच जागो उण्या मोलाक मेळच्या. एकल्याच्या खातीची एलर्जी संपूर्ण रितीन जेजू आपूण गूण करच्याक. बँक सेटलमेंट पेपर दिवंक डिले करतात तें बेगीनच हाताक मेळच्या. एकल्यान रेसिडेंट विजा मेळच्या आनी ताका बरी भलायकी मेळच्या. पांयाची दूख पांयाच्या पोंदली दूख आनी बरें काम मेळच्या. कुटुंबाच्या सांद्यान कुटुंबांत मोगान जियोंक बरी भलायकी मेळच्या. 2 कुटुंबाच्या बरी भलायकी मेळच्या. 4 जोड्याक भुरग्यांचें देणें मेळच्या. काजराक आनी घराक काडिल्लें रीण फारीक जावच्या. भलायकी आनी संतोश कुटुंबांत मेळच्या. कामांत बडती मेळच्या. दोगां बरी सैरीक मेळच्या. जाग्याचे पयशे बेगीन सदां मेळच्या.
MBA बऱ्यान जावन काम मेळच्या एकल्याक गल्फाचें काम परमनंट जावच्या एका वर्साच्या चरक्या भुरग्याची वोंक उत्काडे पिडा गूण जावंक देवबिरांतीन ताणें वाडच्या एकल्याक आदलें विसरच्याक आनी धैर्यादीक जावन फुडलें जिवीत नंदन करच्याक कुटुंबान बांदूंक धरलेलीं कामां बेगीनच जावं कुटुंबाच्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्या फायनल BSc एग्जामीन बरें मार्क्स मेळच्या कॉन्स्टिपेशन गूण जावच्या कुटुंबान बरी भलायकी समाधान मेळच्या एकल्या काम मेळच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत आनी इस्कॉलाचें काम सारके रितीन करच्याक सासू मायन कुटुंबान समाधान आसच्याक माय सुना मदें समाधान संतोश आनी मोगान जियोवच्या आवयक बरी भलायकी मेळच्या उण्या दरीक बरो जागो मेळच्या दनयान दिवंक आसचे पयशे बेगीनच फाटीं दिवच्या एका अक्रिस्तांव काजारी चड्याक डिवोर्साक वेच्या बदलाक तांणी सांगता भुरग्यां खातीर एकवटान परत जियोवच्या 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्या नर्सिंगाची OET परिक्षे बरे अंक मेळच्या बाबासो पांय गूण जावच्या ओनयेचे आनी असो उजवो हात गूण जावच्या एकल्याक बरें काम PUC तशेंच डिग्री संपोवन बेगीनच जिणेन सेटल जावच्या भुरग्यांनी आवयक पाटी उलय नासतना खाल जावच्या एका तरणाट्यान आमाल पिवणें सोडच्याक बरें काम मेळच्या एकल्याचें शुगर नॉर्मल जावच्या एका स्त्रियेची घांटीची हृदयाची पेंकडाची दुगूण जावच्या 4 जाणांक तांचो जागो बेगीनच विकून वेचाक एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या एका स्त्री बैला गांवांत थावन बऱ्या रितीन गांवा पावच्या दोगांक नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या रिक्षार सोडिल्ले एका स्त्रियेचें बॅग बेगीनच फाटीं मेळच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या एकल्याक सांबाळान बढती मेळच्या बापूय भुरग्यां कडेन सारके रितीन उलोवच्या परिक्षेन बरे अंक घेवन पास जावच्याक उबे रावया तूं आमकां पाव एवकारिस्तोचो आमकां कोरोवंक शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां सोसाय दी शिकी एक दीस मरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडून आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले समतीचे सांगता आश्रया भितर तुमचो देव आनी सदैवी फॉल कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता आमेन. सुमयाचे नावी आमचो आधार आणि असला सर्गानी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो भगेवन जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे आमेन. भगेवन जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून
सवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच देवो आनी रावो. आतां जेवणाक स्पॉन्सर तशेंच मुर्दोमो दिल्ल्यांक आमचे रेक्टर बाप मनाच्या वाती वांटतले. हेचें जेवण तशेंच आल्तारीक फुलां दान दिल्यांत निहाल वाज बगेवन कुर्सां वडो मुर्दोम दिल्यांत निहाल वाज बगेवन कुर्सां वडो. मौरी सिक्वेरानी कुटुंब किन्नी कमला अरुण पिंटो फ्रांसीस दुसरो वडो विनिफ्रेड डिसोजा पेरमन्नूर बेनेडिक्टा डिसोजा जुआन पॉल दुसरो वडो इमॅन्युअल संतोष डिसोजा सांजुआ वडो टीना रेनिटा डिसोजा सांजुआ वडो विल्सन आनी नेल्सन पिंटो निरुडे तिमोथी डिसोजा मुंबई जॉन्सन पिरेरा फेरार. जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी काळजांताव देव बरें करूं म्हणटाव. तशेंच पात्रोन सांजुआन पॉल दुसऱ्याच्या आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागताव. तशेंच उत्तम प्रसंग दिल्ले आमच्या पुणशाताचे रेक्टर मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक तांच्या सर्व बऱ्या मागण्यांक आनी तशेंच दिल्ल्या सर्व आदाराक तांचो उपकार बावडता. Sanaso shantiso dutamso Bagibonzo wampau dusro Vivika kultiso bhaktato Bagibonzo wampau lamso Moksanaso shantiso dutamso Bagibonzo wampau dusro
पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद आमकां भाग्यवान जो आम पाव दुसऱ्यान आम्हा बसून विनंती कर भाग्यवान तूं सचे करवे वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन